नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुडचडे पोलिसांनी 8,48,400 रुपयांच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात पंजाब मोहालीतल्या पियुष चौधरी ह्या दुबावित आरोपीक केलो अटक. दोनापावलाच्या धेंपो विस्टा बंगल्यात दरोडो घाल्ल्या प्रकरणात 5 जाणां आड आरोपपत्र केले दाखल. 4 बांगलादेशी नागरिकां सयत एका थळाव्याचो आसा आस्पाव. गोंय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जावन सोंपतले. 2 सप्टेंबराक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर सरकाराक धरले धारेर. नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा, काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खाली तकटे दाखयल्ल्यान निर्माण जाला गंभीर प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो हुस्को. लोकसभेत एंटी पेपर लीक बिल जाले मंजूर. बोवाळा उपरांत आवाज मतदानान मेळ्ळी मान्यताय. आनी 20 जुलयाक आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या आंदोलना संबंधी उजवाड एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाक आपयल्या पुलीस स्टेशनात. चवकशे वेळार पीआयनूच एनओसी दिल्ल्याचे आयले उक्ताडार. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले आनी 2 सप्टेंबराक सोंपतले, अशी माहिती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिली. मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर विरोधकांनी 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर टिका करून सरकाराक धारेर धरले. सरकार आमकां भितात म्हणून आनी सरकार केन्ना पळयतो लांब सेशन केलें जाल्यार तांकां आमी फ्लॅट करून सोडलो. आमी म्हणलो काबार केलो तांकां. आतां तांकां नाका एक्सपोजर जातलें म्हणून सगळे तेंगे स्कॅन्डल हो आमचो लास्ट चान्स आशिल्लो. स्कॅन्डल काडपाक तांकां, धाडवपाक तांकां आनी दाखोवपाक लोकांक कितून चोरी करतात ते. आतां 3 दिसाचो सेशन जाल्यार सगळे डिपार्टमेंट, कितले डिपार्टमेंट तूं पळय, सीएमाचे पोर्टफोलियो 2 दिसां करून बजेट डिमांड करून 44 कितें आशिल्ले आमकां कितलो टायम मेळ्ळो उलोवपाक. आनी हे सगळे आमचे क्वेश्चनर सगळे 0 वर सगळे जायन मागीर आमकां कितें उलोवपाक मेळटलें टायम मेळचना. सरकार सगळी मांडणी काडली. असेंब्ली अजन करपाक, असेंब्ली कटेल करपाक आनी धांवपाक, देखून हे लॉस. दीस इज नॉट डेमोक्रेटीक. दीस इज ओन्ली एक टेक्निकॅलिटी करपाक. 6 म्हयन्यान ती असेंब्ली आपयली म्हणून, कित्याक मार्चान जाल्ली प्लस 6 सप्टेंबर 6 म्हयने जाता. ते टेक्निकल करपाक 6 म्हयने केले म्हूण दाखोवपाक सेशन म्हणून बरें. इट इज नॉट रियली अ सेशन अकॉर्डिंग टू मी. इट इज गोइंग टू बी अ मॉकरी. आनी थिंगाय पळय तूं जात तेन्ना आमगेले टायम कट करतले, उलोवपाक दिसनात आनी प्रश्न अलाव करनात. सो दीस इज गोइंग टू बी अ सॅड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज टायम. तुम्ही जाणात केन्ना काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना, इवन वेन बीजेपी वॉज इन ऑपोजिशन, प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना कितले दिसाचें सेशन बोल्डली घेतालो आनी यूज टू फेस द ऑपोजिशन. एवरी चीफ मिनिस्टर ऑफ द काँग्रेस यूज टू फेस द ऑपोजिशन. नो वन गॉट स्कॅर्ड. नॉट लायक दीस कावर्ड्स. नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा, काय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीत अशे तकटे दाखयल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो. विद्यार्थ्यांक आंदोलन करपाचो पुराय अधिकार आसलो तरी आंदोलनाची दिशा आनी ताचे फाटलो प्रभाव हाचे कडेन गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा. पयलींची विद्यार्थ्यांची आंदोलनां मुद्द्याचेर आसताली, मात आतांची आंदोलनां तशी ना. देखून विद्यार्थ्यांक योग्य दिशा दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. शिक्षा समागम ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. बुधवारा शिक्षा समागम 2026 ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार, संचालक शैलेश झिंगडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. AI आणि नवे तंत्रगिन्यान शिक्षकांनी भय दवरिनासतना ते आपणावपाक जाय
अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केले. तशेंच सुरवातीक गोंयांत एनईपी शिक्षणीक धोरण चालीक लावपाक विरोध केल्लो, पूण शिक्षण क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यांनी एनईपीक मोठो तेंको दिलो. ते खातीर गोंयच्या कार्याची केंद्र सरकारानूय दखल घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 35 वर्षाच्या उपरांत जेन्ना ह्या देशात एड्युकेशन पॉलिसी बदलपाची ठरयली, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 2014 हो विचार दवरलो आणि 2020 म्हणजे तेजेर तब्बल 6 वर्सां लागली की कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप. कारण आमी पळयताले की गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे गेली 40 वर्सां तेच एड्युकेशन आमी नवीन जनरेशनाक दीत आशिल्ले. ऑल्दो द टेक्नॉलॉजी कंप्लिटली बदललेली, बट एड्युकेशन सिस्टम तीच आशिल्ली. बुक्सूय तेच आशिल्ले, सगळें तेच आशिल्लें. आमी बदलपाकूय पळयनाशिल्ले. बट थोडे जाण बदलता आसतना सुद्दां ही कित्याक बदलची हाका विरोध करपाकूय फुडें आयले. बट एक बरी गजाल की गोंयांत यू आर द एड्युकेशन लिडर्स, तांच्यांनी स्ट्रॉंगली सपोर्ट केलो आमचे एससीईआरटी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आणि तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केली आणि ताचे बरे रिझल्ट आज आमकां पळोवपाक मेळटा. गेली 6 वर्सां वी आर लिडिंग इन द कंट्री आणि प्रत्येक फावटी सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्ट्री किंवा बाकीचे सगळे ते एप्रिशिएट करता. बरेचशे फावटी आमकां एकदां म्हणजे थोड्या जाणांक भंय दिसता की टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करतली काय कितें. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयल्या उपरांत खूब जाण म्हणटा की आमचो जॉब गेलो, किंवा खूब जाणांतलो वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान जॉब वचूय शकता ना म्हणना. बट टेक्नॉलॉजी टिचराक रिप्लेस करूंक शकना. टेक्नॉलॉजी टिचराक अपग्रेड करपाक शकता. 28 ऑगस्टा सावन गोंयांत ई कोयर व्यवस्थापनाची शिस्तबद्ध आणि संघटीत पद्दत सुरू जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केलें. तशेंच नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाशा, कांय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीत अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. इन फ्युचर फॉर द ई वेस्ट म्हणजे आता त्या 28 ऑगस्टाक आमी गोंयांतलो सगळो ई वेस्ट ऑर्गनायज्ड पद्दतीत म्हणजे तोय बी ट्रीट करतले. म्हणजे इन फ्युचर गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टिसिंग इन द वेस्ट मॅनेजमेंट अशी स्टेट आसूं शकता. पयरचें आंदोलन पळयल्या उपरांत निटाचें डेफिनेटली आंदोलन करचें तांकां अधिकार आसा. नीट आंदोलन करप किंवा निटा खातीर एखादो जालो आसा तांचो अधिकार आसा. स्टुडंट्स म्हणून करपाकूय जाय, हांव नाय म्हणचो ना. बट त्या नीट आंदोलकांक निटाच्या आंदोलनान ही ज्या पद्दतीची कृत्यां आणि ज्या पद्दतीचे विचार, ज्या पद्दतीची लँग्वेज ही जी विचारली ती आयच्या विद्यार्थ्याची आसूं शकना. हय आंदोलनां हाज्या पयलीं कितलीशीच जाल्यार आसतली. तुमी तुमच्या स्टुडंट्स लायफान म्हणजे बी द कोणी प्रायम मिनिस्टर आसूं नी, कोणी एड्युकेशन मिनिस्टर आसूं नी, म्हणजे सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची आंदोलनां केल्या आसतली, पळयल्या आसतली. बट इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून आपल्या विचाराची पातळी केन्ना कोणी खालोवंक ना आसतली. म्हणून आमकां विचार करपाक जाय की वाय दीस इज हॅपनिंग. अरे सगळें बरें आसा, मागीर तो उमर खलीत कोण तर जेका सोडय म्हणून अरे नीट पेपराचे हा ताचो राजीनामो मागलो. तुम्ही शिक्षण मंत्र्याचो बरो आसा, हांव ना म्हणना. त्यांनी बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेशन इंटरेस्ट, धर्मेंद्र प्रधानजी एड्युकेशन मिनिस्टर हॅड गिवन द रेजिग्नेशन्स. डेफिनेटली ही हॅज गिवन द रेजिग्नेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टुडंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. बट उमर खलीत कोण. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभेत जाल्ल्या बोवाळा वेळार एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक मंजूर केलें. खूप वेळ चर्चा जाल्या उपरांत आवाज मतदानाच्या आधाराचेर ह्या विधेयकाक मान्यताय मेळ्ळी. ह्या आदी संसदेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांच्या विधानावयल्यान बोवाळ जालो. ह्या विधेयका वयल्या चर्चे वेळार सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं तीव्र खडाजंगी पळोवपाक मेळ्ळी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी पेपर लीक विधेयक मंजूर जाल्ल्याची घोशणा केल्या. मजगतीं ह्या म्हत्वाच्या विधेयकाचेर चर्चा करून रचनात्मक सुचोवण्यो दिवचे परस विरोधक फकत राजकारण करता असो आरोप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हांणी केलो. प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी.
निम्नलिखित माननीय सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री एन.के. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरियास, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, ए.बी. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, डी.एम. कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। 20 जुलयाक आझाद मैदानाचेर जाल्लें आंदोलन बेकायदेशीर आसा अशी कागाळ मामलेदारान केली। उपरांत ह्या प्रकरणात सुमार 1000 तरणाट्यांचेर कागाळ दाखल केल्ली। ह्या 1000 तरणाट्यां मदीं उजवाड एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाचें नांव आशिल्लें। हे फाटभुंयेर एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाक पुलीस स्टेशनांत आपयलें। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी केले उपरांत पीआयएनूच ह्या आंदोलनाक एनओसी दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। This Amreen Sheikh was called on account of a complaint being filed by Mr. Nilesh Salgaonkar, the Joint Mamladar 3 of Executive and Executive Magistrate of Iswadi, stating that there was unlawful assembly. Based on that, an FIR was filed. After the FIR, we were called for inquiry. Basis the inquiry, it was showcased to the police. They took a statement asking what was the root of the protest, which was held on 20th. And it was confirmed that there is an NOC granted by the PI on the 20th. The SDPO had sought comments from the PI, and therefore there was permission granted by the PI. So there was no issues whatsoever. So this complaint was filed without knowing the facts that the PI had granted permissions. For only to find out whether there was any truth into that complaint, she's explained, showed all the permissions, given all the documents, and we've also given the latest judgment of the Supreme Court, which was pronounced yesterday, saying that no coercive action should be taken. केंद्राच्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याचेर नागरिकांक भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां। गोंयांतल्या कांय गांवांक पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हूण आस्पाव करपाच्या प्रस्तावाचेर नागरिकांक हरकत आनी सुचोवण्यो मांडपाक संद दितले आनी भौसाचें मत विचारांत घेतले उपरांतच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। इको सेन्सिटिव्हिटीच्या बाबतीत लोकांनी गैरसमज करचो न्ही। हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान काढला हाजेर परत एकदा आमकां व्यवस्थीत रित्या ऑब्जेक्शन फायल करपा खातीर स्कोप आसा आनी त्या खातीर उगीच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही। आमचे सगळे म्हणणे ते आयकून घेतले आनी ताज्या उपरांतूच फायनल नोटिफिकेशन येतलें। गटार आनी सेप्टीक टांकयो हातांतल्यान निवळ करतना कामगारांक मरण आयिल्ल्या सर्वोच्च न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या। गोंया सयत 15 राज्यांच्या मुखेल सचिवांक न्यायालयाचो अवमान करपा खातीर नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर जाप सादर करपाचो आदेश दिला। 2023 वर्सात स्पष्ट आदेश दिल्ले आसून लेगीत राज्यांनी गटारां आनी सेप्टीक टांकयो हातांतल्यान निवळ करपाची पद्दत पुरायपणान बंद करपाक अपेस आयला अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगला।
न्यायाधीश अरविंद कुमार आनी विपुल एम खंयचेच परिस्थितीत मॅन्युअल स्केवेजिंग चालू उरूंक शकना अशें न्यायालयान स्पश्ट केले. अशा कामांच्या वेळार मनशांक मरण आयल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांचेर आनी जबाबदार अधिकाऱ्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी न्यायालयान दिल्या. गोय, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, तामिळनाडू यासारख्या 15 राज्याच्या मुखेल सचिवांक अवमानाची नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचे निर्देश दिल्यात. केंद्र सरकारान संसदेत सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण फाटल्या 3 वर्सांत ह्या 15 राज्यांनी ड्रेन आनी सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना 165 जाणांक मरण आयला. हे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर उपाय चालीक लावपाचोय निर्देश दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गावात आशिल्ल्या जेनिफर पिगरी फार्माक लागून लोक चाळवल्यात. फार्माचे घाणयारे उदक कुशीक व्हाळात सोडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. फार्मा कुशीक घरां आशिल्ल्यान ताचो घाणयारो वास लेगीत मारता. ताका लागून लोकांक साथीची दुयेंसां जावपाक शकता म्हूण थळाव्यांनी भंय उक्तायला. मजगतीं थळाव्या पंचान ह्या फार्माची पळोवणी केली. हे फार्मा कडेन आनीक बांदकाम चालू आशिल्ल्याचे नदरेक आयला. हे आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या पंचान दिल्या. आणि म्हजे घर हे पिगरीचे फक्त एक 200 ना 300 मीटर 200 मीटर लागीं आसा. आनी म्हाका ह्या पिगरीचो भरपूर त्रास जाता. घाणीन तर आमच्यान रावपा जायना. आनीक सांगपा म्हणल्यार ही सगळी हे पिगरीची सगळी वेस्ट आसता हे सगळी सबंद तेगे एरियेक हे उदक बीन सगळें कलेक्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी ही सगळी ब्रिडींग प्लेस आसा. हे ब्रिडींग प्लेसाचेर हांगा कसली मलेरिया चिकनगुन्या डेंगूची कसली जळार जावन सगळं गांव सुद्दां काबार जावपाक शकता. आनी हे इतलें आसतना आमी प्रोटेस्ट केलें. 1 वर्सा पयलीं आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक. जाल्यार सुद्दां ही NOC आसा ती रिवोक करपाक मागली. जाल्यार सुद्दां तेणी तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेल्थ जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यान सगळ्यांक तांकां क्लीन चीट दिल्ले कडेन आसा. म्हणटा ही कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगा येवन कित्याक इन्स्पेक्शन करनात. आज हांगसर काल आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो कश्टी गांवांच्या लोकांनी विथ पंचायत आनी सगळे मेळून हांगसर एक प्रोटेस्ट केल्लो. हे पिगरीच्या तें वेस्ट हे नाला सोडटा आनी नालांच्यान आमचे उपाव वता. आनी आतां तरी पयलें काल तो प्रोटेस्ट जालो आनी कालच तो पिगरीचो फॉर्माचो ओनर हांगसर रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम करता. ताका खंयच्यान पावर येता आनी ताका कोण बुशअप दिता कळना पळोवपाक गेल्यार. हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताका ऑलरेडी पंचायतीन ताका डेमोलिशन दिल्लें आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शनां तो आजुनूय करता. म्हणल्यार ताका कोर्टाचो भंय ना, पब्लिकाचो भंय ना, पंचायतीचो भंय ना. तो आपल्याक खंयची पावर यूज करूं करता ती पळयना. हांव स्पेशली हेल्था सांगूंक सोदतां आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान एनिमल हजबंड्री सांगूंक सोदतां. टील डेट पंचायतीन तेगे ट्रेड लायसन्स रिवोक केल्लें आसा. तुमी तेजेर कांयच एक्शन घेतलें ना. हे गांवांत तरी कितें बरें वायट जालें तुमी येवन एक इन्स्पेक्शन करपा जाय. कित्याक हांगसर इतलो हो रॅब जमलो आसा, डस्ट वेस्ट जमलो आसा, तो लोकांच्या जिवना खातीर भरपूर धोकादायक आसा. आनी हेज्या वाजता हे चिखलाचो अमर तूं स्पेशली हांगसर हें घालून पळोवंक शकता, कॅमेरा घालून पळोवंक शकता. हे चिखलाचे पयल्या लोकांक जळार जावन मॉस्किटो जावन मलेरिया जावंक शकता, डेंगू जावंक शकता. आनी हो गांव आसता चड न्हू हार्डली एक 20 मिटरां घरां आसा. ही पळोवपाक गेल्यार 20 मिटरां घरां ही हांगसर अशें वेस्ट सोडला. हे रेब्या उदक सोडला आनी ते भाटकाराक कांयच पडोन गेलना. हे पिगरीक लागून आमी पयर एक सगळे गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट म्हळ्यार 1 दिसाचो प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे ऑथॉरिटी काडून दाखयले. आमदार येयल्लो, कलेक्टर येयल्लो आनी तेणी थंय सिच्युएशन हांगा सगळें पळोवन गेल्लें. आनी तेणी आमकां रोखडें सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय. जाल्यार आयज परत आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना. तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेजो सोल्युशन आमी बेगींतल्यान बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आमकां आमी सगळे पंचायत ही गांवची बरोबर आसतली.
दोनापावलाच्या धेम्पो विस्टा बंगल्यात 20 एप्रिल 2025 या दिसा दरोडो घाल्ल्या प्रकरणात गोय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान 5 दुबावितां आड 501 पानांचें आरोपपत्र दाखल केलां. हातूंत 4 बांगलादेशी नागरिकां सयत तांकां आश्रय दिवपी एका थळाव्या साथीदाराचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास गुन्यांव फाट्याचे पुलीस निरीक्षक दत्तगुरू सावंत हांणी केलो. पुलीस अधीक्षक जीवबा दळवी आनी राहुल गुप्ता हांच्या मार्गदर्शनाखाला तपास पुराय करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलां. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. कुडचडे पुलिसांनी 8,48,400 रुपयांच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात पंजाब मोहालीतल्या 28 वर्साच्या पियुष चौधरी या दुबावित आरोपीक अटक केल्या. 27 मे 2026 या दिसा कुडचडे पुलीस स्टेशनात संबंधितान आपल्याची सायबर फटवणूक जाल्याची कागाळ नोंद केली. या दुबावित आरोपी आड वेगवेगळ्या भारतीय न्याय संहिता कलम अंतर्गत गुन्यांव दाखल केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. जांबावलीच्या गोशाळेंतल्यान गोरवां स्थलांतराक स्थगिती दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला. तशेंच बिरेस्तार मेरेन गोरवां स्थलांतरीत करपाचो प्लॅन सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान ध्यान फाउंडेशनाक दिला. आतां मेरेन 42 गोरवांक स्थलांतरीत केल्यात. उरिल्ल्यांक बेगोबेग स्थलांतरीत करतले अशी माहिती भारताचे सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाय हांणी दिली. ऑनलायन प्रणाली वरवीं एनीवेअर रजिस्ट्रेशन यंत्रणा राबोवपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य थारलां अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी NGDRSच्या एनीवेअर रजिस्ट्रेशन विदीन डिस्ट्रिक्ट ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जालें. ह्या उपक्रमा खातीर नागरिकांक तांची मालमत्ता नोंदणी करपाक विशेष कार्यालयांत वचपाची गरज नासतली. संबंदीत जिल्ल्यांत खंयच्याय कार्यालयांत वचून मालमत्तेची नोंदणी करपाक मेळटली. ते खातीर प्रक्रिया अदीक सुरळीत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खरें म्हणजे आमचे रेव्हेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट आणि सातत्यात आमी जर पळयता आसत ज्या ब्लॉकात डेव्हलपमेंट चड जाता थंयसर गर्दी चड जावप हें सातत्यात आमी पळयलां. विशेष करून बार्देस, पेडण्या, तिसवाडी हांगासर रजिस्ट्रेशना खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लायनी लागपाक लागल्यो आनी कालांतरान आपल्या रजिस्ट्रेशनचो नंबरूच येना आनी तातूंत करून चड बोवाळ जावपाक लागलो. लोकांची लग्नां रजिस्ट्रेशन जावपाची उरपाक लागली. म्हणजे सेल डीट आनी हे बाकीचे रजिस्ट्रेशन जाता म्हणसर मॅरेज रजिस्ट्रेशन जावपाक लोकांक आनीक प्रॉब्लेम जावपाक लागले. सो दॅट लोकूय बी ह्या विशयाचेर चडांत चड आनीकूय बी की हाजेर आवाज उठोवपाक लागले. दॅट टायम आवर एडमिनिस्ट्रेशन CS आनी बाकीचे संदीप जेकेस हांणी इनिशिएटिव्ह घेतले आनी वी वॉन्ट टू स्टार्ट दीस. म्हाका दिसता पुराय देशांत आमी तिसरें राज्य आसा की एनीवेअर रजिस्ट्रेशन सुरवात करपी. म्हाका प्राऊड फील जाता की टेक्नॉलॉजीचो खूप बऱ्या पद्दतीत कशा पद्दतीत उपयोग करून तो पीपल फ्रेंडली आनी लोकांक मदत कशी जातली ही आमी सातत्यात सदोदीत पळयत आसा. आनी हे करता आसतना की इज ऑफ डुईंग द बिझनेस फॉर द इंडस्ट्री पीपल टायम टू टायम जावपाक जाय. ताच्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे सातत्यात आमी सदोदीत घेतल्या. बेतूल फिशिंग जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी सुरू जाल्ल्यान वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवपाची मागणी नुस्तेकारांनी केल्या. हाका लागून नुस्त्याचें प्रजनन करपाक चड वेळ दिवन तांकां सांबाळपाक मजत जातली असो दावो नुस्तेकारांनी केला.
25च्यान हांगा कॉलेरा खातीर स्क्रिनींग चालू केल्लें आसा. 25च्यान आयज मेरेन 139 बेनिफिशरीज स्क्रीन केल्या. हांगा मलेरिया डेंग्यूचे स्लॅड्स घेतात. प्लस एवरी बोट ओनराक आमी किट्स डिस्ट्रिब्यूट केल्या. समज कितें आसा तेंचे जाल्यार तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक. सो हांगा डेली चालू आसा स्क्रिनींग. तशेंच बाकीचे जाता जशे बेनिफिशरी जाता तेंचे स्क्रिनींग चालू उरता. पण हांवें आयकलां पयर एक सर्क्युलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान. इट इज नाव ओपन, एनी वन कॅन बिल्ड अ ट्रॉलर. म्हळ्यार हें कितें म्हाका दिसता की हे जे आतां ओपन केलां कोणूय येतले फाल्यां पार्ट टायमर बिल्डर येतले कोण येतले. हे आदी हो धंदो जे फिशरमॅनाचो आहा म्हाका दिसता हे पाड घालूंक मुखार सरले हे फिशरीज डिपार्टमेंट. जायते इन्स्टन्सीस जाल्या की जायते पार्ट टायम हांगा बोटकार येयले बोटीचे धंदो करून दे हॅव नॉट पेड लेबरर्स. लेबरांक फारीकूच करना 10 महिने काम करून. सो हे त्रास कोणाक जाता आमचे हे जे खरे बोटकार आसा ते तांकां त्रास जाता की हे पार्ट टायमर्स येता तेंचे पयशे फारीक करिना पूण येवपाक दुसऱ्यांक जे खरे धंदो चलयता आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां त्रास जाल्ले आसा. देखून हांव नको हे फिशरीजान हेचेर वचून रिव्यू करचे. जे तुमी ओपन करता इवन ओपन केले जाल्यार देर आमकां स्टेक होल्डर्सांक इन कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय. नाजाल्यार एनी वन हू वॉन्ट्स टू रेजिस्टर फिशींग दे हॅव टू टेक अ NOC फ्रॉम द सोसायटीज वेर इट इज एप्लिकेबल. इज जेटीज सोसायटीज आसा जे रजिस्टर्ड विथ फिशरीज डिपार्टमेंट. विदाउट NOC तुमी दिवपाचें मातशें बंद करात. अदरवायज वी हॅव टू टेक लिगल एक्शन ऑन दीस. उणो आहा वर्सा भाशेन पावस ना. ज्या वर्सा पावस पळय चड पडटा तेन्ना पीक बरी पिकता म्हणटाले जाणटेले सांगताले पावसाचेर राहा म्हणून. म्हळ्यार ह्या वर्सा पावस होयना आनी तो बंद ना. त्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें करपा जाय 60 दीस पळय 60 दीस ते 90 दीस करपा जाय बॅर. आतां पळयल्यार प्रत्येक नुस्त्याचो दाबोळी आसता ती तर रिडींग करूंक ना. ते चलून जाल्यार नुस्तें कशें जातलें. सकाळच्या खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर